सो आमचे हायवे केल्ले आसा कॅनलां केल्ली आसा हय ते एक्चुअली कशें आसा लँड इज अ एसेट आनी जो लँड एक्विजिशनाचो एमावंट येता पळय तो आमी रेवेन्यू म्हणूंक शकना इट्स अ कॅपिटल इनकम सो ते आमकां एज पर कोर्ट ते एफडीन कन्वर्ट करप आसता बट हेंच्यांनी ते रेवेन्यून घातलेले आनी बेज ऑन दॅट तेंच्या बजेटाचेर इवन खंयच्यान एडमिनिस्ट्रेटर कडल्यान रिमार्क आसा तरी आसतना हेंच्यांनी तेतूंतल्यान 10 लाख जे गांवकारांक तेंच्यांनी सांगलें कितें की 16 लाख एकावंटाक ऑलरेडी येयल्या आनी त्या दिसार तेंच्यांनी बाय फॉल्स इंटरप्रिटेशनान तेंच्यांनी हांगासर बजेटाक तेंच्या कडल्यान एप्रुवल म्हणजे कोणी तेजें क्वेश्चन करूंक ना एमावंट आसा हे आसा आनी तेन्ना मिटिंगूय व्हडलेशे गांवकार नासले अरावंड 40-45 कितें आसताले सगळे कितें आसता सगळे रिकॉर्ड्स जे आसता ते इस्के रावा कडेन आसता सो ही ऑर्डर्स तेणी रॉंग काडली हें आमचें व्हडलें एलिगेशन आसा तेजें एक्चुली तेणें हेचेर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करून एक ऑफिसर अपॉयंट करून ह्या बुक मिसींग ऑफ बुक्स जे आसा मिसींग ऑफ बुक इज मिसींग ऑफ बुक्स तेतून बूक ना ते ना तेतून आनी कितें ताका सांगतलो ते तरी आसा तेजें डायवर्ट करपाक हें सगळें हियरींग दवरली हियरींग दवरून अक्षरशः तेणें आमचो टायमपास केलेलो आसा ज्या रायट डायरेक्शनान वचून तेणी इन्क्वायरी जर केलेली आनी तेन्ना जर FIR जर रजिस्टर जर केलेली जाल्यार आयज आमकां तेजो बेनिफीट मेळटलें तेन्ना आजुनूय आमचे बुक्स जे आसा ते आमकां अजून सारके सगळे बुक्स फायल आमकां अजून मेळोंक ना सो ही जेन्ना तेणी हियरींग दवरली तेन्ना आमी हियरिंगाक गेले आमी हियरिंगाक गेवन आमी रिफ्यूज केले सबमिशन घेवपाक एप्लिकेशन तेंचे रिप्लाय जो आसलो कित्याक आमी ताका सांगलें की हे जी तूं हियरींग दवरला ही ऑर्डर कॅन्सल कर आनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर आनी जर बूक तुका मिसींग मेळटा जाल्यार ते PIक ऑर्डर काड की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून